तुही सांग पेद्रो, तुही सांग रामू, तुही सांग. Government also should know. I'm getting to paying that I'm getting problem. आता एक मिनिट आता सारखे घेतो की बोलतात जाल्यार आमकां आनी कांय हांवूंक मेळचें ना सुंगटां मारूंकूय मेळचें ना. सो म्हाजी रिक्वेस्ट कितें दिवपाचे मेसेज दिली कित्याक हा सी वॉलंटियो ह्याका ट्रेडिशनल फिशिंग बोटींगचे वो आमच्या मिनी पर्सिंगाचे हेचे कितें हा जाल्यार म्हाका हे खबर ना. पूण जेन्ना ह्यो कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक सारको आता तूं जर उलयतालो स्वताच तिका आमचे हेजेर करता कित्याक LED म्हणटाशे पर्सिंगाचेर उलयता ते हे मारता ते हे न्हू वचता कायदो म्हणटा तो सारको उलोवपा जाय. जो कोण मनीस इल्लिगली करता से दॅट डायरेक्टली इल्लिगली करता आनी ह्या धंद्यान ताका ते खबर ना. हे जेन्ना सुंगटचे सोलार येयला त्या टायमाचेर मारपा जाय आनी सोलार सुंगट ते टायमाचेर कित्याक मारपा जाय की एकल्यानच मारप ना. अरे आमचे धाकटे बोटकार तेणी मारूं जाय. आमची व्हडली बोटकार आहाय ते भायर सान जेन्ना 1 तारखेर स्टार्ट जाले ते भायर सुंगट आहा जाल्यार मेवतले. पूण हे सुंगट म्हणटा तो स्वता शेलो बोगलेक येता वसाडेन येता. सो तेन्ना म्हाजो एक प्रश्न म्हणटा तो येतलो हा त्या वॉलंटियरांनी तेणे मातशें सोजमोवपा जाय बाबा ह्या आमची धाकटी बोटकारांचे ट्रॉलिंग जे करताय तेंचे कितें जातलें काय आयज तेंचे केन्नाय कितें आहा सगळ्याचे एकल्याचे सायडीन उलोवन सारकें ना. कायदो म्हणटा तो सगळ्याक आहा आनी आयज हांव जाणा एज अ बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ आमचो गोवा फिशिंग बोट ओनर्स एसोसिएशन हांव जाणा म्हजे धाकटी बोटकार कितले त्रास काडटाय ते. हांव जाणा आयज आमच्या ह्या परिस्थिती ह्या धाकट्या बोटकारांची जे ट्रॉलिंग करता तेंची परिस्थिती कितें जाली ती हांव जाणा. सो हे म्हाका चोवपा जायना तेकाच लागून हांव उलयतां की सुंगट आनी ते कांसालकारांनी एक मेन्शन केला आमी इल्लिगल केला कमिटमेंट दिला म्हणला की इल्लिगल केला. दुसरे आमी वय भायर गेल्या आमी कायदो मोडला हेवूय ताणें म्हणला पूण गव्हर्मेंटान तेंचेर एक फायदो केला हे केला बेस्ट आहे तो एक पानां लायना ते भाशेन केला 3000 4000 फायन मारला. सो ते गव्हर्मेंटाचें डिसिजन म्हाका ते हेजे उलयना. पूण म्हाका आमचे धाकटी बोटकार भाव जे त्रास काडटाय ते म्हाका चोवपा जायना. कारण आमी जाणाय ह्या धोक्याचेर आमचे बोट डॅमेज जाता कितें जोड कितें केलेलें तितले रिपेरिंगाक घालता. सो ह्या परिस्थिती इतली बिगडलेली आहा ताका लागून हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता जरी तर तुमी एक 5 दीस जर तांकां भितर दिताय जाल्यार आमच्या धाकटी बोटकारांकूय ट्रॉलिंग करपाक तेंच्या बरोबर तुमी कितें आसता हे आयज ह्या दर्याचें काम सगळे तरेन डिफरंट हेजेर करता. थोडे आमच्या ह्या दर्यान काम करपी पर्सिंग आसता थोडे आमचे दर्यान काम करचे भाव आमचे ट्रॉलिंग करता थोडे आमच्या दर्यान आय ते मिनी पर्सिंग वयता. पूण हे गव्हर्मेंटान म्हणटा ते पयले म्हणटा ती सारकी सिस्टम हे कळपा जाय गव्हर्मेंटाक. आमी इवन हावसान देखून बोबाट मारताले हे जे सोलार येता तेन्ना सोलार मारप कित्याक हे खंयच्या देशान वयता खंयच्या एरियेन वयता हे सुगट खूंय आसता ते कांयच खबर ना. कारण हे एक बेबे भाशेन कशें पावस येयलो काय ना बेबो वयर येता ते भाशेन. सो फायनली जी हे सुगट जे सोलार जे येता तेच टायमार मारपा जाय 100% सारकें त्या कांसालकारान उलयना. आनी कांसालकारान हेवूय म्हणला की आमी इल्लिगली केले आनी इल्लिगल केला तेन्ना गव्हर्मेंटान तांकां धरले आनी 3000 4000 फायन मारला. आतां तुमी म्हाका सांगा हे कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक सारको आसपा जाय. आयज कायदो म्हणटा तो हे सुंगट आयज ते बोट जोडटा ते आता बोट हे करता जाल्यार आमची बोटकार कित्याक उबी रावप. आमचे धाकटे ट्रॉलिंग ज्यो बोटी करपाच्यो आहा ते ट्रॉलिंग करपा तशेंच उरता कित्याक फायनली हे सोलार सुंगट ताका मेवना. सो मेवना म्हणटकच हांव पयलो म्हणटा तो एक मनशाक सांगूंक करता ज्या मनशा कडेन आयज पर्सिंग ना ज्या मनशा कडेन मिनी ना ज्या मनशा कडेन राबण ना तो ट्रेडिशनल न्हू पूण तोच आयज आमच्या बोटकारांचेर सुबेज उलयता हे म्हाका लायक ना. आनी हे भाशेन
आमी केन्नाय ह्या बोटकार टॉलरेट करपा ना. Are you hinting at tolerance here? 100%. कितें आसता जेन्ना तुमकां गव्हर्मेंटान एक 3 दीस वा 4 दीस गेले पयलेच कित्याक वयता तुमी. येस सोबत मारपा जाय मरे तुमी जाणा न्हू आमच्योय बोटी आहाय न्हू आमच्योय बोटी धाकटी बोटकारां वचती भायर. सो हे फायनली हे भाशेन तर जाले जाल्यार कायद्याचेर सारकें जायना आनी हे सगळ्याक आमच्या बोटकारांक दुखता. म्हणून आतां हांव म्हणना वयतले म्हणून अकॉर्डिंगली आमी डिसिजन कितें डिसिजन घेतले ते सगळे आमच्या बोटकारांचेर आहा. फायनल डिसिजन कितें घेतले ते तेंचेर आहा. हांव तो एक म्हणना वयतले म्हणून. पूण कितें आसता एक एक पाटी अशें आहा जरी तर आमकां तो जस्टीस सारकी मेळना जाल्यार फायनली कितेंय तर एक डिसिजन घेवपा पडटा. आनी तांकां सांगलां तें बाबा फाल्यांच्यान वचपाचें कितें म्हणलें See, तांकां ना कितें आहा हे फायनली धाकटी बोटकारांचे डिसिजन. आनी जेन्ना धाकटी बोटकार आमचे ट्रॉलिंग करपी बाब जरी तर फाल्यां तर डिसिजन कितें घेता जाल्यार तेजे बरोबर आमी आहात. हे आमी ऑलरेडी डिसिजन घेयला आयज मिटिंगेक. कारण हांव जाणा ती प्रश्न हांव जाणा आयज उलयता कितें प्रॅक्टिकली उलयता हांव बेश्टे कोणाची आयकून उलयना हांव प्रॅक्टिकली उलयता कित्याक त्रास कसले काडटा ते हांव जाणा. थोडे दीस उरले आतां एक तारखेर. आयज आमी एक डिसिजन हांगा मिटिंगेक घेयला की आमी फिशरी मिनिस्टराक मेळचे तशें एक डायरेक्टराक मेळचे आनी डायरेक्टराक आमच्या परिस्थिती सांगची. ही परिस्थिती आमी पयले फाटी सांगलो ना. एवरी इयर आमी हे सांगता की आमचे बोटकार त्रासा एश पडले पण तेजेर गव्हर्मेंटान कांय डिसिजन घेवंक ना. इकडे चोवपाक दिसता कितें त्या डेच्यान जे आमचे ट्रेडिशन कोण तेच त्रासा पडले बाबा आमी त्रासान पडले आमचे बोटकार. फायनली आमचे तेच दे आमी पयले डायरेक्टरा मेळपाचे डायरेक्टरा मेळोन आमी सगळे सांगपाचे आनी ब्लॅक एंड व्हायट आयजूय परत दिवपाचे जे आमचे प्रॉब्लेम कितें. सो फायनली हे डिसिजन डायरेक्टरा पयले गेले काय ना आमचे डिसिजन तेन्ना फायनल जाता. ओके थँक्यू. पयलेच सांगला डिफरंट टायप ऑफ फिशींग हे भाशेन करता. सी देर आर मेकनायज बोट्स मेकनायज मशीन घायले काय मेकनायज जाले ते ट्रॉलिंग करता. ह्यो जेन्ना बर्सिंग जेन्ना 1 तारखेर स्टार्ट जाता जाल्यार ट्रॉलिंग कोण करता ते कांय मेळना हे धाकटे बोटकार. आनी आयज मिनी बर्सिंग चलोवप आनी मिनी बर्सिंग आयज मारता म्हणटकच हांव सांगोंक करता कितें आमचे धाकटे बोटकारांक गव्हर्मेंटान हेचेरूय चिंतपा जाय की बाबा हे धाकटे बोटी मातशे मुखार वचपी कित्याक धाकटे 3 सिलिंडर 4 Your basic question is सोलर स्ट्रीम पहिले ते गेले म्हणून तुमकांय चान्स दिवपाचे धाकटे बोटी दिवपाचो. दिवपाक जाय ना. 1 तारखेर तर आमी आतां वचपाची थारायले जाल्यार 1 तारखेर आमकां कांय मेळचें ना. पयलेच धाकटे बोटकार खूब त्रासान आहाय. खूब रीण काडून आतां आमी बोटी रेडी करताय रेडी केले आनी हे टायमार तर आमकां 1 तारखेर बोट भायर धाडून कांय मेळना ताजो अर्थ कांय ना. सो आमी एक डिसिजन घेयला की फाल्यां सावन आमी भायर वयतले धाकटे बोटकार म्हणून कितें जाता तें जावं आमकां कांय पडोन वचना आनी आमचे अगेन्स्ट कोण उलयता कितें वायट आमी तें चोवचें ना. आमी एक्शन घेतले आमी एक स्ट्रायक करतले लास्ट कितें तरी एक्शन जातले कित्याक हे आनी स्पेशली हांव ऑडियन्साक सांगूंक करता की तो आमचेर अगेन्स्ट उलयता. आमचे आतां हे टायमार चिंत तूं इलिगल करून धाडून करता भायर धाडटा तशें आमकांय चान्स दी न्हू. आमी धाकटी बोटकार आमकांय त्रास जायना भरपूर. आमी कितें करपाचें 1 तारखेर वचोन आमी कितें करता आमी रीण कशी फारीक करपाचें 1 तारखेर वचोन थिंगा खाली सुंगटाची कल्ल खावपाची आमी तेच चिंतूंक जाय तेणी. आमकांय धाडाय आमी वयताय आनी आमचे डिसिजन हेच जालें बोटकाराचे आयज ते गेले काल ते गेले फाल्यां आमी वयताय बोटकार म्हणपाक. थोडे दिसूच पुरो हे सुंगट काबार जावपाक म्हाजी तेजे उपरांत ते सुंगट मेळपाचे चान्सीस ना. आनी म्हाजें कितें म्हणणें म्हाजे स्पेशली डिपार्टमेंट फिशरी डिपार्टमेंटाक म्हाजें एक रिक्वेस्ट आमकांय सांबाय तांकां सांबाय तशें आमकांय सांबाय तांकां आतां काल तेणी डिंगी दवरले म्हण दाखयले बरें आहा आमी वयताय जाल्यार आमकांय तशें सांबाय न्हू. आमकांय कितें सुंगट मान दी आमी आमचे रीण थोडे सेव करून दी आमचे काय प्रॉब्लेम आहा ते मातशें हें करून दी मातशें सांबाळ. हे ब्रिडींग सीजन म्हणल्यार हे ब्रीड करपाक सो 61 days मेंट फॉर ब्रिडींग सीजन. सो ते लॉ ब्रेक करून ते गेले जाल्यार आमकां कितें मेळटलें
खाली ब्रिडींग करता तेन्ना आमकां कांय मेळपाना हे सीझन सो इट वील बी अ झिरो फॉर अस मागीर आमचें म्हणणें कितें जरी तर तांकां अलाव करता जाल्यार आमकांय अलाव कराय तेंचे बराबर आमकांय अलाव कराय कोण आमचे रेडी आहाय तांकां आमकां सांगलां तुमी केन्नाय वसाय आमी तुमचे बराबर आहाय